आणि त्याच दिसा आज हांगा तुमी हो कॅम्प आयोजीत आयुर्वेदा हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो नवो कन्सेप्ट डॉक्टर नरेंद्र मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्नाच्यान ताणें एक स्टार्ट केलें की इंडियन सायन्स ऑफ मेडिसिन म्हणजे हिंदुस्थानाची जी एक पारंपारीक मेडिसिन्स आसा तातूंत भितर आयुर्वेदा हें प्रामुख्यान आसा हाचो प्रसार देशभर जावचो आनी जगभर जावचो जगांतले लोक हांगा येतात इफ केरला इज ब्रँडेड टुडे इन हेल्थ सेक्टर इट इज ब्रँडेड बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा वर्ल्ड पॉप्युलेशन कम्स टू केरला केरला इज ओनली सेलिंग आयुर्वेदा आनी कांयच ना शेकड्यांनी तांची रेसॉर्ट्स जाल्या शेकड्यांनी तांचे कॅम्प जाला शेकड्यांनी फक्त आयुर्वेदा थंयसतान तो आयुर्वेदा तसो कन्सेप्ट आतां हळू मोठ्या प्रमाणात वाडप आला म्हाका संदी मेळ्ळी चिदानंद सरस्वतीच्या आश्रमात वचपाची म्हणजे हांव रावपाक गेलो ना हांव विजीट करपाक गेलो ताजे थंय कितलेशे फॉरेनर्स येवन दे आर टेकिंग डीज ऑफ आयुर्वेदा म्हणजे अशे वेगळे वेगळे कडेन जर आमी खंय पावले तर थंय आमकां फॉरेनर्स जर दिसतले इंडियन्स लोक म्हणजे फॉरेनर्सांक आयुर्वेदाचें म्हत्व कळ्ळां आमच्या लोकांक आयुर्वेदा सवय जाला आयुर्वेदाचें म्हत्व आमच्या लोकांक कळना हें आमचें दुर्दैव आनी ताजे खातीर ताणें एक कॅम्पेन स्टार्ट केली ऑल ओवर इंडिया आनी ताज्याच पावलाचेर पावल धरून डॉक्टर प्रमोद सावंत हू हिमसेल्फ इज ए डॉक्टर ताणें गोंयांत मोठ्या प्रमाणाचेर हें लागू करपाचें ठरयलें आनी ताका लागून वेगळे वेगळे कडेन कॅम्प इनफॅक्ट काही दिसां पयलीं ताणें स्टेटमेंट केलो की एनीबडी कॅन गो टू आयुर्वेदीक डॉक्टर एंड गेट हिज एंटायर पिक्चर विदाउट एनी कॉस्ट म्हणजे एवरीथींग गव्हर्मेंट हॅज एंटर्ड इन टू सम अंडरस्टँडींग विथ आयुर्वेदा डॉक्टर कोणेय वचून आपलें आयुर्वेदीक चॅकअप करून घेवपाक आसा अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आज लॉन्च जाल्ल्यो आसा हो कॅम्प आज फातोड्याक व्हरून हाडला फातोडेकारा खातीर गौरव देसाय हाच्या नेतृत्वा सकयल ताची टीम आसा तांचें हांव अभिनंदन करता की दे आर पार्टिसिपेटींग इन दीस कॅम्प आनी खुबश्यो क्रॉनीक डिसिजीस आसता ह्यो फक्त आयुर्वेदानूच सोल्व जावपाक शकता हांव मदीं रविशंकराच्या आश्रमांत गेलो ताणें म्हाका इन्वायट केलो की 8 दीस यो आनी राव कितें बारीक सुद्दां कितें आसलें जाल्यार आपूण ना करून दाखय ताणें म्हाका आपल्याले चीफ हाजे कडेन हाडून फूल सारकें म्हणजे तागेले रेजॉर्ट आसा ताजो जो कॅम्प आसा आश्रमा भितर एक हें दवरला आयुर्वेदाचें थंय गर्दी सारकी पॅक आसता म्हणजे बरे बरे क्वॉलिटीचे रूम्स तांणी केल्या हॉस्टेल्स केल्या सगळें केलां पूण जागो बुकींग करचें पडटा अशें प्लेसीस पण स्लोली लोकां भितर जागृताय जावपाक लागल्या कारण आमकां सायड इफेक्ट जायना घरगुती वखद कितें कसाय घेवप कितें आनी कितें कोडो घेवप आनी कितें घेवप असले हाचो परिणाम आज सगळे कडेन जावपाक लागला हांव तुमचें अभिनंदन करता तुमी सगळे हांगा ह्या कॅम्पाक पार्टिसिपेट जावपा खातीर आयले म्हणून आनी बाब दामू नायक आनी ताजी सगळी टीम फातोडी हांचेंय अभिनंदन करता तांणी एक लोकांक एक बरी संदी घडोवन हाडली आयुर्वेदा कॅम्पाक पार्टिसिपेट ह्या कॅम्पाक म्हज्या शुभेच्छा दितात देव बरें फाटले 2 म्हयने चालू आसा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपा अंडर हो सुरू जाल्लो आनी तांची विजन अशी आशिल्ली की आयुर्वेद आनी आयुर्वेदाच्या थ्रू लोकांची भलायकी ही जाता तितली तळागाळा पर्यंत पावची ताच्या खातीर हे 2 म्हयने फाटले आतां हे चालू आसा आनी हाच्या अंडर म्हणजे फक्त गव्हर्मेंट मशिनरी न्ही तर प्रायवेट प्रॅक्टिशनर्स कॉलेजीस सगळ्यांक इनवॉल्व करून म्हणजे हो एक व्हडलो मुवमेंट कसो करून प्रत्येक गोंयकारा पर्यंत हाचो फायदो पावचो हो एक हे पयले उद्देश दुसरें म्हणजे हे जस्ट एक इंट्रोडक्शन म्हणजे हाज्या फुडें लोकांनी जाणून घेवन आपली हेल्थ कशी सांबाळपाची जेणे करून आपले बरें ना जावपाचें प्रमाण कमी करपाचें आनी जाका लागून ह्या गोंय राज्याची जी हें आसा हेल्थ सिस्टम आसा ताजेर प्रेशर कमी जावचें आनी जनरली हे हॅपिनेस इंडेक्स आनी हेल्थ इंडेक्स गोंय राज्याचो वाडचो ही एक ब्रॉड विजन घेवन हो प्रोग्राम सुरू जाल्लो आसा सो ह्या प्रोग्रामा अंडर आतां आमचे फातोर्डेचे माजी आमदार श्री दामोदर नायक आनी जे आतां BJPचे प्रेसिडेंट आसात तांणी इनिशिएटीव घेवन की हांगा सुद्दां एक हांगच्या लोकांकूय ताचो फायदो जावचो सो तांच्या लिडरशिपा अंडर आज हो कॅम्प घडोवन आयिल्लो आसा हांगा उपस्थित सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी एक विनंती करता की ही मॅसेज जी आसा की हेल्थ इज नॉट अ वन टायम थिंग म्हणजे आज कॅम्प जालो तितले पुरते हेल्था कडेन लक्ष दिलें तशें न्ही हेल्थ इज समथींग दॅट प्रत्येकान 24/7 हाचो विचार करपाक जाय आनी दुसरें सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हेल्थ आउटसोर्स जायना ही हेल्थ म्हजी हेल्थ दोतोर सांबाळटलो अशें नासता आपली हेल्थाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपणें घेवप आसता
आनी मागीर थंय खंय तरी कितें हें जालें कमी पडलें जाल्यार दोतोर इज लायक अ गायड नॉट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर ओन हेल्थ. सो ही मेसेज प्रत्येकान समजून एकमेका कडेन शेअर करून ही मेसेज फुडें वचपाक जाय की जो वेळ पर्यंत आमी प्रत्येक जाण आपल्या हेल्थाची काळजी घेना तो वेळ पर्यंत आमचें कुटुंब मागीर आमची सोसायटी आनी आमचें राज्य हें हेल्दी जावचें ना. आनी स्वामी विवेकानंदान म्हणलां तशें की जो वेळ पर्यंत आपलें फिजिकल हेल्थ सारकें आसना तो वेळ पर्यंत आपलें मेंटल स्पिरिच्युअल हेल्थ सारकें उरना. सो फिजिकल हेल्थांतल्यान फुडल्या सगळ्या उदरगतीची सुरवात जाता. सो आयच्यान आमी सगळ्यांनी असो एक हें ठरोवया की आमी प्रायोरिटायज करतले आपली हेल्थ म्हणजे फक्त बरें ना जाता तेन्ना न्ही पण बरें जावचें न्ही अशेंच आमी सगळे स्टेप्स घेवन फुडें वचूया. सो आजच्या ह्या कॅम्पाच्या ऑर्गनायझेशना खातीर म्हाका मदत केल्ली मिसेस लोटलीकर आनी तांची पूर्ण फातोर्डेची BJPची टीम तांचे देव बरें करूं म्हणटा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळे तुमी हांगा आयिल्ले तांचे मानेस्त श्री दिगंबर कामत सर तांणी येवन कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. म्हजी सगळी पूर्ण टीम जाणी ह्या हाजे खातीर मदत केली. सो ज्यांनी सगळ्यांनी ह्या कॅम्पा खातीर हातभार लायला तांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी परत एकदां याद करता की हेल्थ विथ आयुर्वेदा हें आयच्या खातीर न्ही पण हें आयच्यान सुरू करपाची अशी ही गोश्ट आसा. थँक्यू. त्यांच्या संकल्पनेंतल्यान हो फ्री मेडिकल कॅम्प गोंयभर चालू आसा आनी आयज आमच्या हांगा फातोर्डा मतदारसंघा भितर जाता. आमचे फातोर्डेचे आदले आमदार आनी आमचे BJPचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक यांच्या इनिशिएटिव्हांतल्यान आयज हो फातोर्डा भितर हांगा आमच्या फातोर्डेकारां खातीर हांगा हो घडोवन हाडिल्लो आसा. आयच्या समयाचेर आमच्या मदीं उपस्थित आसात मडगांवचे आमदार आनी आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत सर तशेंच आयच्या ह्या कॅम्पाचे आमचे दोतोर गौरव देसाय बाकीचे सगळे दोतोर हांगा आसा तेंची टीम रवींद्र भवनचे चेअरमॅन राजेंद्र तालक सर वायस चेअरमॅन मनोहर बोरकर सर आमचे जनरल सेक्रेटरी दिलीप सर आनी आमची महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आनी म्युन्सिपाल्टीची एक्स वायस चेअरमॅन बबिता नायक बाकीचे आमचे सगळे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आनी तुमकां सगळ्यांचे स्वागत करता. आमची आयुर्वेदा ही प्राचीन उपचार पद्दती सगळ्यां कडेन पावची सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो हेच्या खातीर आयज हो कॅम्प आमी हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.